2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके आदी भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वेगवेगळ्या राज्यांच्या राज्यपालांच्यो नव्यो नेमणूको केल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराजांविशीं वादग्रस्त विधान करपी महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हांचो राजीनामो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून स्वीकारला. महाराष्ट्राचो नवो राज्यपाल म्हूण रमेश बैस हांची नेमणूक जाल्या. तशेंच गोंयचे भाजपा फुडारी आनी हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आशिल्लो राजेंद्र आलेकार हाची बिहाराच्या राज्यपाल पदाचेर नेमणूक जाल्या. ह्या दोनूय राज्यां सयत एकूण 13 राज्यांच्या राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती मुर्मून केली. सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय संघटने वतीन 16 फेब्रुवारीक पणजे मांडवी न्हंयचेर म्हादय पुजनाचें आयोजन केलां. म्हादय वाटोवपाच्या चळवळीक गोंयकारांनी ह्याच दिसा सांजेच्या 7:30 वरांचेर दिवो पेटोवन तेंको दिवचो असो उलो इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडे हांणी मारला. गोंयच्या वेगवेगळ्या म्हालांत म्हादय वाटोवपा खातीर संघटनेच्यो बसका सुरूच आसात अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. नार्वेच्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळाचे नूतनीकरण ही इतिहासीक घडणूक फुडले पिळगे खातीर प्रेरणा मेळची हे खातीर सरकार विविध उपक्रम हातांत घेता. उध्वस्त देवळां परतून उबारपाचो संकल्प केला. हो वावर फुडल्या काळांत पुराय करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. नार्वेच्या नूतनीकरण केल्ल्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळाच्या लोकार्पण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार तांणी शिवरायांच्या वंशजांक खाशेली परबी दिली. लोबोवाडो थिये ह्या वाठारांत घुवळे वखदांची तस्करी करपी ओरिसाच्या बापून बारीक हाका कोलवाळ पुलिसांनी आयतारा अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 51,000 गांजो जप्त केलो. अटक केल्ल्या दुबावेत सध्या सालेगांवांत रावतालो. बेकायदेशीरपणान घुवळे वखदांची विक्री करता अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सापळो रचून दुबावेताक अटक करून पुलीस बंदखणींत दवरला. कुडचडे काकोडा वाठारांत हजरत बाबुलशाह पीर औलिया हांच्या उरुसाक सुरवात जाली. 2 दीस जावपी ह्या उरुसाच्या पयल्या दिसा म्हळ्यार शेनवारा राती कुडचडेच्या जामा मशिदींतल्यान चार घेवन जुलूस काडीत लोक काकोडा वाठारांतल्यान हजरत बाबुलशाह पीर औलिया मशिदी कडेन घेवन येतात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या प्रथे प्रमाण जेन्ना जुलूस मशिदी कडेन पावता तेन्ना थंय आशिल्ल्या महादेवाच्या आनी बेताळाच्या देवळाक मान दिवन ती चादर घेवन मुस्लीम भाव परतून मशिदीन येतात. अशे तरेन सगळे हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन हो उरूस उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या उरुसाक वेगवेगळ्या तरेची फेरी लेगीत भरिल्ली दिश्टी पडटा.
होळदोण्या श्री सातेरी भगवतीच्या देवळान वर्स पद्धतीप्रमाण पालखी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। या उत्सवाक गांवचे तशेंच गोंयभरांतल्या भक्तांनी देवळान येवन देवीची उटी भरली। बायलांनी शृंगार करून देवळा भोंवतणी जोडवे पेटयले। देवाची पालखी वाजयत गाजयत गांवभर भोंवडायली। पालखी उत्सवाक भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली। शेनवारा काकोडा वाठारात सिद्धदेव देवाचो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या देवस्थान सिद्धामा टीम म्हूण गोंयभर फामाद आसा। सिद्धदेव म्हळ्यार महादेवाचें दुसरें रूप। सिद्धदेव हो काकोडेंतल्या महादेव देवळा इतलोच म्हत्वाचो आसा अशें थळाव्यांनी सांगलें। जागृत देवस्थान आशिल्ल्यान देवांचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्त हाजीर आशिल्ले। शेनवारा खर्रेवाडे सुकूर श्री बेताळ देवळाच्या 17व्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात। त्यो शिवरात्री मेरेन सुरू आसतल्यो। पयल्या दिसा दिवजोत्सव आनी पालखी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। बायलांनी शृंगार करून देवळा भोंवतणी दिवजां पेटोवन पांच भोंवताडे काडले। देवाची पालखी गांवभर भोंवडायली। ह्या उत्सवाक गांवचे तशेंच गोंयभरचे भक्त व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। सांगे वाठारात पायक देवाची जात्रा सुरू जाल्या। ह्या जात्रेचे खाशेलपण म्हळ्यार 3 वर्सांनी एक फावट पायक देवाची पालखी ढोल ताशे वाजून पुराय सांगे वाठारात भोंवडायता। ज्या रस्त्या वयल्यान पायक देवाची पालखी भायर सरता त्या रस्त्यांचेर थळावे लोक वेगवेगळी फुलां आनी फळां घालून रस्त्याची सजावट करतात। ह्या वेळार थळावो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पायक देवांचो आशिर्वाद घेतलो। देवाचें दर्शन घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान भक्त हजर आशिल्ले। फुडल्या कांय दिसांत 2 ते 3 अंश गरमी वाडटली अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। सकाळीं धुकें आसता आनी जशी जशी दनपार जायत येता तशी गरमी वाडटा। गरमेच्या दिसांनी लोक चडशे थंड पेय पिवपाक पसंत करतात। गरमेक लागून आतां लिंबाचे दर वाडपाक लागल्या। सद्याक बाजारांत लिंबू 20 रुपयांक 4 विकतात। लिंबाचो एक साक 2,500 ते 3,000 रुपयांक विकता। जशी गरमी आनीक वाडटली तशी मार्च मेरेन लिंबांचो एक साक 8 ते 10,000 आसतलो अशें विक्रेती सांगतात। गरमेच्या दिसांनी लोक चडशे लिंबू सरबत पिवन आपली थाकाय पयस करतात।
खुबशे बिहारी व्यवसाया खातीर गोंयांत कितल्याशाच वर्सां सावन रावतात. हे बिहारी गोंयांक आपले मानतात. तशेंच हांव लेगीत बिहाराक आपले मानून काम करतलो अशें बिहारचो नवो राज्यपाल आनी गोंयचो भाजपा फुडारी राजेंद्र आलेकरान सांगलां. राष्ट्रपती मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी म्हजेर दाखयल्लो विश्वास हांव सार्थ थारतलो अशें आलेकरान म्हणलां. हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आशिल्ल्या आलेकराची बिहारचो नवो राज्यपाल म्हूण नेमणूक जाल्या. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बांयंत पडिल्ल्या कोल्यांचो जीव वाटायलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्यां मालप्या वाठारांतल्या एके बांयंत रातच्या वेळार कोलो पडिल्ल्याची घडणूक घडली. देखून थळाव्या लोकांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारली. सुरक्षीत कोल्याक बांयतल्यान भायर काडलो उपरांत बोंडला अभयारण्यांत व्हरून सोडलो. काजू उत्पादन हे गोंयकारांचे जिणेचें साधन. गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक पुराय पावसाळो काजू उत्पन्नांतल्यान आयिल्ल्या पयशांचेर सरतात. काजूचें पीक बरें आयल्यार शेतकारांच्या तोंडार एक वेगळो हांसो दिसून येता. सद्याक थंडी कमी जाल्ल्यान काजूच्या झाडांक मोवऱ्यांचो घोसांत बारीक बिबें जाल्लें दिसून येता. धुक्यान मोवरे गळून पडटात, पूण अंदू मातशी थंडी कमी जाल्ल्यान काजूच्या झाडांक बिबें धरिल्लें पळोवपाक मेळटा. काजूच्या झाडांक जाय तशें हवामान मेळ्ळें जाल्यार एखाद्या काजूच्या उत्पादनांत अंदू बरें पीक मेळपाची शक्यताय आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज हांणी गोंया खातीर व्हड योगदान दिल्लें आसा. ते खातीर महाराजांच्या विचारसरणीचेर गोंयकारांनी व्हड प्रमाणांत मोग करचो अशें आवाहन छत्रपती शिवाजी महाराजांचो वंशज आनी साताराचो आमदार छत्रपती शिवेंद्र राजे भोसले हांणी केलें. आयतारा सकाळीं वास्को चिखले वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सगळ्यांत उंच पुतळ्याक शिवेंद्र राजे भेट दिवन वंदन केलें. कलंगूट वाठारांत रस्त्या कुशीक कांय भायल्या लोकांनी वेगवेगळ्या तरेची दुकानां घातल्यात. हातूंत कांय दुकानांचे जायराती फलक आकारान खूब व्हडले आसात. ते खातीर थळाव्या लोकांक आनी दर्यादेगेर वचपी पर्यटकांक ताचो त्रास जाता. देखून हे जायराती फलक काडून ताचो आकार ल्हान करून लावपाक सांगतले अशें आस्वासन कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिलें. व्हडल्या जायराती फलकां खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली आनी फाटल्या ग्रामसभेत जायराती फलक काडचे म्हूण थळाव्या लोकांनी मागणी केल्ली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ले राज्यपालांच्या नव्या नेमणुकांमदीं मुद्दो गाजता हो महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हांच्या मंजूर केल्ल्या राजिनाम्याचो. कोश्यारी हांकां पदा वयल्यान कडेक काडपाच्या निर्णयाचेर शिवसेना, ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी समाधान उक्तायल्या. ह्या निर्णयान महाराष्ट्राची सुटका जाली अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष शरद पवारान म्हटलां. जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले अशा थोर मनशांचो अपमान करपी राज्यपाल कोश्यारी हांणी भारतीय जनता पक्षाचे राजभवनांतले एजंट म्हूण काम केल्ल्याची टिका ठाकरे गटाचे फुडारी संजय राऊत, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आनी शिवसेनाचो फुडारी अरविंद सावंत हांणी केला. गोंयांत आंब्याच्या हंगामान सुरवात जाल्या. शारांनी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी आंब्याच्या झाडाक चोर आयिल्लो दिश्टी पडटा. तशेंच थोड्या आंब्याच्या झाडांक तोरां लागिल्लीं दिसून येता. सध्या बाजारांत आंबे येवपाक सुरवात जाल्या. एकवीस फेब्रुवाराक बाणावलीन जावपी कार्निवल महोत्सवाक थळाव्यांनी व्हडा प्रमाणात हजेरी लावची अशें आवाहन बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगोशान केलां. ह्या कार्निवलाचो किंग मोमो म्हण क्लेविन फर्नांडीस हाची निवड जाल्या अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. बाजारात वेव्हार आनी देवाण घेवाणाचें गिन्यान आत्मसात करपा खातीर भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप खूब गरजेचें अशें मत वाळपय नगरपालिकेचो नगरसेवक रामदास शिरोडकारान उक्तायलें. शेनवारा वाळपयच्या हनुमान विद्यालयान बाजार डेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार माणकुल्या भुरग्यांनी तरेतरेचे गांवठी भाज्यो तशेंच हेर साहित्य विकपाक हाडिल्लें. पालकांनी तशेंच नागरिकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन भुरग्यां कडल्यान वेगवेगळें सामान विकत घेतलें. राजधानी पणजेत 18 फेब्रुवारी सावन कार्निवल परेड सुरू जातलो. दनपारच्या 3 वरांचेर ह्या परेडाचें उक्तावण जातलें. ह्या वर्साच्या कार्निवलाचें खाशेलें आकर्शण गोंयचे फामाद गायक रेमो फर्नांडीस आसतलो अशी म्हायती पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. तशेंच ट्रॅफिकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर खासा बसका घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आवाजाचें प्रमाण तपासतलें अशें महापौर रोहितान ह्या वेळार सांगलें.
सोनसोडो कोयर प्रक्रिया प्लांटांचें काम योग्य रितीन जायना. नगरपालिका फकत कोयर एकठांय करता आनी सोनसड्यांच्या प्लांटांत डंप करता. प्लांटांतल्यान चिखोल भायर व्हांवपाक लागला, जाका लागून हो रस्तो खूब घाण जाला आनी हाचो त्रास कोयर व्हरपी ट्रकांक जाता अशें मडगांव नगरपालिकेचो कावन्सिलर कामिलो बेरेटो हांणी सांगलें. आनी लोकां कडल्यान टॅक्स एकठांय करतात पूण नागरिकांक तशें सोनसड्यार काम करपी कामगारांक लेगीत फावो तश्यो साधन सुविधा मेळनात. नगरपालिकेन बेगोबेग पावलां उबारून सोनसड्याचो रस्तो बांदपाची गरज आसा. तशेंच आमी पालिकेच्या कामगारांक बरी सुविधा दिवपाची गरज आसा अशें मडगांव नगरपालिकेचो कावन्सिलर कामिलो बेरेटोन सांगलें. गोंयांत वतले जाल्यार हळजूणच्या गुन्यांवकारां पासून सादूर रावा तशेंच जपान एम्बसीच्या सुचोवणे वयल्यान काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सरकाराचेर फोग काडला. जपानाच्या ह्या सुचोवणेक लागून गोंयची लज गेली. आतां तरी मुख्यमंत्र्यान आपले दोळे उगडून गोंयांत घडपी गुन्यांव कमी करचे अशें सार्दिनान म्हणलां. कांय म्हयन्यां पयलीं सोनाली फोगाटांची हणजूणच्या कर्लीस रेस्टॉरंटांत गुळे वखदां दिवन खून जाल्लो. त्या फाटभुंयेर जपान एम्बसीची पर्यटकांक ही सुचोवणी आसा. हिंदुस्थानात इस्लाम धर्म निश्चितरित्या अरबांतल्यान आयला आनी तातूंत कांय दुबाव ना. पूण आयच्या दिसा खंयचो धर्म खंयच्यान आयला हो वाद उप्रासता. कित्याक असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी राशीद आल्वीन केला. इतल्या मजगतीं आल्वी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या संसदेंतल्या भाशणा वयल्यान लेगीत मोदीचेर टिका केली. संसदेंत मोदी मैं एक सब पे भारी अशें प्रधानमंत्र्यान म्हणप कितलें सारकें अशें म्हणीत उतरांचे फार पेटयलें. वेवसायीक अदानी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे एकमेका कडेन बरेपणाचे कांय संबंद ना. प्रधानमंत्र्या आड आरोप करपाच्या हेतान विरोधक फटीचे आरोप करीत सुटल्यात अशें विधान खासदार रामदास आठवले हांणी केलां. अदानीक जी कंत्रातां मेळटात ते तांच्या वेवसायीक बळग्यांचेर प्रधानमंत्र्याच्या मध्यस्थीन न्ही अशें आठवले हांणी म्हणलां. प्रधानमंत्र्याक टपरी पोर म्हणीत नाना पटोले हांणी राजकारणांतली स्वताची लायकी दाखयल्या अशें आठवलेन म्हळां. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून एकाच सप्तकांत 2 वायट घडणुको घडला अशें जावप जायना. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून रस्ते बंद आसा अशें फलक आनी बॅरिकेड्स घालून लेगीत लोक त्याच रस्त्यान वतात. म्हूण असल्या घडणुकांक लोकांक तोंड दिवचें पडटा अशें पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित सांगता. रस्तो बंद आसतना त्या रस्त्यान वचचें न्हय अशें आवाहन तांणी केलें. तशेंच अशा तरेच्यो घडणुको जावपाक जायना म्हूण स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या कंत्राटदारां वांगडा बसका घेतल्या अशें रोहितान सांगलें.